वर्ष पद्धतीप्रमाणे पहिली साकून ठेवून आल्या पद्धतीप्रमाणे आम्ही कर्नाटकाच्या कुठली महामाचे सासाई वाडपा खातीर सगळे आमचे कुळावी महाजन सगळे एकत्र राहून एक आपल्या ह्या पद्धतीप्रमाणे मकरोत्सव सगळ्या देवळां बी आसा आमच्या देवळां जाय त्या पद्धतीने आम्ही सगळ्या मकरोत्सव सगळे कुळावी लोकांनी मुखार आता मदर करून हाडून आता 17-18 वर्ष जाल्ली आसा बरोबर आनी सगळे देवस्थानचे सगळे महाजन कुळावी ग्रामस्थ लोक सगळे येवन आनंदाने ते देवाचे सासाई मेळून घेता देवाचे आनी असो फुडें वर्षान वाडोवपाचें चालू आसा की देवस्थानचें नांव उरपाक आसा आनी त्या पद्दतीन लोकांक एक आनंद एक देवाचो आसा आपले धर्माचे आनी त्याच प्रमाणे आपल्या सगळ्या भक्ती भावनेचे आनंद मेळून आनी असो फुडें सुद्दां फुडाकार सगळे भुरग्या बाळाक सुद्दां तेचे बद्दल आनंद मेळटले तांकां बी आपल्या धर्मा संबंद एकदम भक्ती भाव वाडटले अशें म्हणून आमी मागतात त्या लोकांनी उत्तम हे देवाचो असोच सगळ्या देवळांत सुद्दां चालू करून प्रत्येकानी हे लोकांचे आपल्या धर्माचे भुरगे बाळाक सुद्दां फुडें चलोवपाचें मागतात। हरि ओम श्री रामकृष्ण हरी। श्री शांतादुर्गा चामुंडेश्वरी कुडतरी महामाया गुडो आवेडे हे देवूळ अत्यंत प्राचीन अशें आसा। देवळाचो इतिहास पण मोठो आसा। हे देवूळ पयलीं इतलेंशें ल्हान आशिल्लें पूण उत्तरोत्तर त्याची वृद्धी जायत गेली आनी येदो व्हड मोठो आवाको आडवो परिसर अतिशय रम्य असो निसर्गरम्य परिसर आसा। बाजूक न्हंय व्हांवता सायडीन सगळे बिल्डींग आसा आनी वनराई आसा। तेन्ना हो जो मकरोत्सव जो आसा तो 2004 सुरवात जाल्ली। अत्यंत खुबशीं वर्सांची एक प्राचीन परंपरा आसा आनी हांगची कुळावी भावीक जे आसा सगळे जगभर पसरल्यात आनी आतां मकरोत्सवाक मुद्दम ते येतात। हो मकरोत्सव जो आसा तो कालच्यान घटस्थापने पासून सुरवात जाली। आयचे दुसरे दीस 9 दीस पर्यंत जाता आनी 10वे दिसा दसरो 12 तारखेक दसरो जातलो। ते दसऱ्याक पूर्ण कौल आनी प्रसाद दितात आनी तेज नंतर मग पुन्हा एक प्रसाद आनी कौल आसता। भावीक कुळावी जे आसात ते अत्यंत भक्तिभावान हांगा येतात, देवीचो कौल घेतात आनी वर्सभर त्या कौलाचो तांकां राखण आसता। हे प्राचीन मंदिर जे आशिल्लें ते आतां सगळे हेजे जाल्यार सायडीक सगळ्याक बाजूक इमारती जाल्यात आनी भाविकांक रावपाची अत्यंत बरी सोय आसा। तशेंच कॅन्टीन आसा। देव जवळ जवळ वर्साचे 6 म्हयने सुमार हांगा कितें तरी उत्सव चलत असतात आनी अन्न संतर्पण दनपारचें रातचें जाता। प्रत्येक म्हयन्याचे आयतार अमास आनी पुनव ह्या दिसा हांगा अन्न संतर्पण आसता दोन्ही वेळचे। आनी पूर्ण श्रावण म्हयनोभर सुद्दां श्रावणाची जे तिथी आसा पौर्णिमा अमावस्या आयतार जे असतात थंय हांगा उत्सव चलता। तशेंच मार्गशीर्षांतले म्हयन्यांतले आनी आतां दसऱ्या खातीर हे 10 दीस सतत लोकांची ही चालूच आसता। भावीक मोठे संख्येन हांगा येतात। मकराक तुमी पळयतले लेट जाता म्हणल्यार सादारण 1,500-2,000 हजार सुमार लोकांचो हांगा परिसर आसता आनी सगळे अत्यंत भावीक अंतकरणान हांगा येतात। देवीच्या पांया कडेन आपली सेवजी काही ती सेवा रुजू करतात आनी अत्यंत देवाची कृपाशिर्वाद तांकां मेळटा। हांव डॉक्टर गुरुदास नायक, हांव भावीक हांगचो। असोच कितें आसलें जाल्यार हांव मुद्दम येता आनी देवी म्हजे कडल्यान सेवा करून घेता। हें मोठें विलक्षण। हेज्यानी मोठी अशीच सेवा करून तेणी घेवची आनी उत्तरोत्तर ह्या देवळाची परंपरा सगळे जगार जावची ही श्रीची चरणा कडेन आमी प्रार्थना करतात। आनी सगळे लोकांक जे कोण हांगा येता भावीक तांकां सगळ्यांक सुख शांती समाधान दीर्घायुष्य दीर्घारोग्य लाभूं। त्यांचो वेव्हार वेवसाय नोकरी धंदो जे कितें आसा तातूंत तांकां वृद्धी जावं आनी सगळे घरांक रामराज्य जावं अशी हांव देवी चरणा कडेन प्रार्थना करता। रामकृष्ण। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.